एप्रिलाच्या 28 जावपी तालिगांव पंचायतीच्या वेंचणुकां खातीर राखीव प्रभागांची घोशणा केल्या। एसटींक खातीर 5 जाल्यार ओबीसी खातीर 1 प्रभाग राखीव दवरला। तशेंच बायलांक खातीर 3, 4, 6 आनी 9 अशे 4 प्रभाग राखीव दवरल्यात। तालिगांव पंचायतीचे इलेक्शन 28 एप्रिल 2024 जावपाचे आसा। त्याच्या खातीर वेंचणूक अधिकाऱ्यान आदींच उचवणी काडलेली आसा। राखीव प्रभाग जे आसात ते ताची घोशणा केलेली आसा। तेतूंतले 11 प्रभागांतले 5 प्रभाग एसटींक खातीर राखीव दवरिल्ले आसात। 1 ओबीसी खातीर आसा, जाल्यार 3, 4, 6 आनी 9 हे 4 प्रभाग बायलांक खातीर राखीव दवरिल्ले आसा। अशे 11 प्रभागांतले तालिगांव पंचायती खातीर 5 एसटींक खातीर, 1 ओबीसी खातीर, जाल्यार 4 बायलांक खातीर प्रभाग राखीव दवरिल्ले आसा। लोकसभेच्या इलेक्शना पयलीं हे तालिगांवचे इलेक्शन पंचायतीचे आसा ते 28 एप्रिल 2024 जावपाचे आसा। अशाच सविस्तर खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।